Join SL Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन. CZMP वयल्यान तापली चिंचणीची ग्रामसभा. सुधारित आराखडो घेयात फाटी केली मागणी. IIT खातीर फुडल्या म्हयन्यात जाहीर करतले सुवात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली माहिती. बेशिस्त गाडी चलोवप्यांच्यो वाडत चल्ल्या घडणूक. आख्या कार आणि स्कूटरी मदीं जाल्ल्या अपघातात चली जखमी. पणजी फुटबॉलर्सांचे FC गोवाचेर 1-0 गोलान जैत. म्हापशां जाली मॅच. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सुधारीत दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्या वयल्यान दक्षिण गोंया भितर बोवाळ पडला. सुधारीत CZMP आराखडो रद्द करचो चिंचणी ग्रामसभेत थाराव पास केलो. पोर्ट मर्यादा, बफर झोनांतली घरां आनी खाजन जमनींतली विसंगती ह्या मुद्द्याचेर तांणी बोट दवरलें. सुधारीत CZMPक लागून नुस्तेकारांक त्रास जातलो अशी भिरांत गांवांतल्या लोकांक दिसपाक लागल्या. सुधारित दर्यादेग व्यवस्थापन आराखड्यात पोर्टाची मर्यादा आणि घरांय दाखोवंक नात. ह्या नादी सेंट जॅसिंटो जुंव्यावेल्या लोकांनी हाचे आड आवाज काडिल्लो. आता चिंचणी ग्रामसभेन ह्या सुधारित आराखड्याक हरकत घेतल्या. सुधारित दर्यादेग व्यवस्थापन आराखड्याचेर चर्चा करपा खातीर चिंचणी दिवसा पंचायतीन खाशेली ग्रामसभा घेतली. आमचे पण आमचे प्लॅन धाडले इन दॅट इनकॉर्पोरेट आमगे कोणाले आमगे जे इनपुट्स आसा ते घेवना. सो ताका लागून आमी आमगेले बी लोकांक बी पावती केली मॅसेज आनी आज मिटींग दवरली सो दॅट ताकाय बी अवेर जावली कितें चलता काय चलता. त्या प्रमाणे आमी लोकांनी बी तुगेले पब्लीक हियरिंगा वचून तेंगले बी ग्रिवेन्सीस कितें आहा ते त्या दिसाक येवन दी. एवरी टायम प्लान येता न्यू थिंग्स हाडटा. आतां एक हजार्ड लायन म्हणून दाखयली तेमी थिंगा. दुसरें म्हळ्यार आमचे शिशिनी एरिया वो देवसुवा एरिया देर इज नो खजान आनी तेमी खजान म्हूण दाखयला आनी बरें भरपूर भितर दाखयल्या. दुसरें म्हळ्यार पोर्ट लिमिट्स म्हूण दाखयल्या. पोर्ट लिमिट दाखयल्या केन्ना हूंय यू गो टू से बॉर्डरिंग कुंकोली ओन्ली 15 मिटर्स रुंदाय आहा रिवराची आनी थंयसून देखून भितर आनी थिंगा देर इज नो सलायन वॉटर देर इज ऑल स्वीट वॉटर थिंगा. सो थिंगसो देखून मागीर पोर्ट लिमिट्स म्हूण दाखयले. जेन्ना पोर्ट लिमिट्स म्हूण दाखयले जाल्यार आनी सायडींग हजार्ड लायन दाखयल्या जाल्यार लोकांक थिंगा डिस्प्लेस बी करपाक शकताय ते. सो ती लोकांक भिरांत पडल्या. जो प्लेन पंचायतीन तयार केल्लो विथ टेकिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स विलेजर्स तेम जो प्लॅन केल्लो तो कित्याक इनकॉर्पोरेट केलो ना तेमी आनी हो आमकां कित्याक धाडला. हो प्लॅन आमकां नाका. आमकां जो विलेजर्सान जो प्लॅन काडलो तोच तेम करपाचो. फिशिंग एरिया लोकांची फिशिंग नेट्स लोकांची घरां कांयच दाखोवना. वयल्यान पोर्ट लिमीट दाखयल्या गांवां भितर आनी गांवांत एक पोर्ट लिमीट नाका. गांवांत आमचे लोकांचे जे कितें आसा ते दाखोवपाक जाय आनी प्लॅन लोकांनी जे काडिल्ले सारखे पांय वाट्यो लोकांचे फिशिंग एरिया लोकांची शेतां हे सगळे जे सारखे दाखयले ते प्लॅन सरकारान एक्सेप्ट करूंक जाय. हो जो प्लॅन आसा तो कंप्लीट स्क्रॅप करचो म्हणून आज त्यांनी रेझोल्युशन घेतले कडेन आसा. तितून भितर चड म्हणल्यार त्यांनी पोर्ट लिमीट म्हणून ते दाखयले कडेन आसा. ह्या पोर्ट लिमिटाक म्हणटात की सरकारा रायट ना हो पोर्ट लिमिटाचो जो एरिया आसा ती मार्क करपाक जाय म्हणून. हॅजार्डस लिमीट जी आसा तितूंक तेणी दाखयले कडेन आसा की जायत्यो तेंची हे आसा त्यो तितून दाखोवपाक ना जातल्यो त्यो तेणी परती दाखयले कडेन आसा. ते बरोबर बफर झोन आसा तो बफर झोनूय तेणी खूब दाखयले कडेन आसा. कित्याक बफर झोनाक तेणी दाखयल करो पूण तितून तेणी घरां दाखयल ना. बफर झोना भितर घरां आसात ती तेणी आतां दाखोवपाक केले कडेन आसा. आनी
मँग्रोव्ज जे पयलींचे आसा ते मँग्रोव्जच वाडत गेल्ले कडेन आसा म्हणल्यार कितें जे खाजन शेत आसा थंय जे बांद घालताले हे बांद हालीं घालपाक बंद जाल्ले कारणान कितें जालें शेतांक सोका करून शेतांक ते मँग्रोव्ज येयले आनी हे मँग्रोव्जीचेच तेणी दाखोवन दिले कडेन आसा की चड दाखयल्या म्हणल्यार एक लोकां मदीं एक भंय पडले कडेन आसा चिंचण साकून गोवा 365 खातीर रमेश नायकराव. IIT म्हटल्यार इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी टीम गोंयांत IITचो प्रकल्प उबारपा खातीर जमीन सोदपाच्या वावराक लागल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. फुडल्या 5 दिसां भितर IITची सुवात थारायतले. 4 कडल्यान प्रस्ताव आयल्यात, पूण ही सुवात फुडल्या म्हयन्यांत जाहीर करतले अशें तेणी सांगलें. साखळेच्या गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटाचे कार्यावळीत तो पत्रकारा कडेन उलयतालो. IIT खातीर गोंयांत सुवात सोदप हो कठीण प्रश्न जावन रावला. आदी सांगेती घालपाची थारली, पूण थंय जमीन घेवपाक अडचणी येयल्यो. उपरांत मेळावले घालपाचें थारायलें, पूण लोकांनी विरोध केल्ल्यान प्रकल्प जावपाक पावलो ना. IITची टीम फॉर्मेशनची ह्या 4-5 दिसां भितर IITची टीम फॉर्मेशनच्या नांवां तेंची डिक्लेअर जातली. बट बिसायड्स दॅट जरी टीम फॉर्म जावंक ना तर आमची जागा सोदप सुरू आसा. फुडल्या कदाचित हांवें IIT डायरेक्टराक आपूण वचून पळोवपाक लायला. कदाचित एक फुडल्या 15-20 दिसां भितर 3-4 प्रपोजल जे वेगवेगळे कडेन आमी सोदल्या थंय वचून ते प्रॅक्टिकली पळयतले, थंयसर डिफिकल्टीज समजून घेतले आनी फुडल्या म्हयन्या भितर आमी ते डिक्लेअर करपाक शकता. ताका लागून जाल्यार जो पर्यंत आमकां लँड फायनलायज जायना पळय न्हय आमी एकदा जे अनुभवला ताज्या उपरांत आमी सगळ्या एक्सपिरियन्सान फायनल करच्या पयलीं आमकां सगळ्यो थंयसर डिफिकल्टीज कितें ह्यो पयलीं फायंड आवट करपाक जाय आनी ताज्या उपरांतूच ती जागा फायनल आनी ताज्या उपरांत मागीर सर्वे आनी बेजीक काम सुरू करतले. गोवा 365 खातीर साखळेच्यान महेश गोवेकार. विधानसभेचो सभापती राजेश पाटणेकरान काँग्रेसींतल्या 10 जाल्यार मोगोपांतल्या 2 आमदारांचे सुनावणे वयलो निर्णय राखून दवरला. आतां सगळ्या आमदारांचें भविश्य सभापतीच्या हातात आसा. सद्याक ही आमदारांची अपात्रता याचिका हो वेंचणुकेचे फाटभुंयेर गोंयांत चर्चेचो विशय जावन रावला. निर्णय दिवपाक सभापती कळाव लायता हें पळोवन काँग्रेसीन सुप्रीम कोर्टात धांव घेतली. आतां ताणें आपलो निर्णय कोर्टाक सादर करचो पडटलो. ह्या संदर्भात कांय वकिलांनी प्रतिक्रिया दिल्यात, पळयात. Proceedings will be finally decided today. Matter was started off early in the morning. They filed two applications. One was for cross-examination of the petition and other witnesses. Another was an application for placing on record one copy of a resolution. So to both we have objected by giving a endorsement thereto. And the Honourable Speaker has been kind enough to hear us today on merits of the matter. पिटिशन जी आसा ताची सत्य परिस्थिती कितें आसा, वॉट इज द एक्चुअल सिच्युएशन, हाजे विटनेसीस आमचे कडेन आसात, आय विटनेसीस आसात. सो त्या विटनेसीसाचो आमकां एविडन्स दिवचो अशें आमी एक एप्लिकेशन आज फायल केल्लें. ह्या सगळ्याचेर आज आर्ग्युमेंट्स जाले आनी ताजेर स्पिकरान ऑर्डर रिजर्व केल्या. ताज्या उपरांत स्पिकरान सांगलें आमकां तुमी मेन मेरिटाचेरूय आर्ग्युमेंट करात. सो आमी आर्ग्युमेंट केल्ले आसात, पूण वी हॅव आस्क्ड द स्पीकर की इट वील ग्रेटली प्रेज्युडीस अस की अशें जर हियरींग विदावट टेकिंग एविडन्स जर जालें जाल्यार आमकां आमचें म्हणणें प्रूव करूंक मेळचें ना. We basically pointed out that the claim of the respondent, the defected MLAs, to say that there is a valid merger is not correct, for a simple reason that under para 4 of the 10th schedule, 2 things are required. That firstly, original political party should decide to merge, and thereafter at least 2/3 of the members should agree to such merger. In present case, what is there is that only that 2/3 members have agreed, but there is no decision absolutely of original political party to merge. After hearing both the parties at length, the speaker has reserved the matter for judgment. He'll pass the order, we hope very soon. So if the Supreme Court had not interfered in this matter, this hearing would have not happened today and it would have continued till the elections were declared. Finally, getting the order of the speaker in any way, either it's in our favor or against us, does not matter. But disposal of the petition before the speaker was very important for us, and that is actually happened only because of the Supreme Court order. गोवा 365 खातीर सचिवालयातल्यान अमर चावरिया. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो.
आमी मोजक्याच सुवातांनी उमेदवार दवरतले, पूण लोकांक विश्वासात घेवनूच कशे परिस्थितीत गोंयांत बदल हाडपाचो आमचो यत्न आसतलो अशा उतरांनी राष्ट्रवादीन पालिका वेंचणुकीत पुराय बळा सयत देंवपाचें थारायलां. थळाव्या निरीक्षकांक ते खातीर कामाक लायिल्ल्याचोय राष्ट्रवादीचो राष्ट्रीय म्हणयारो नरेंद्र वर्मान सांगलें. पालिका वेंचणुकेचो बिगूल वाजला. सगळ्या पक्षांनी लोकां मदीं वावुरपाक सुरवात केल्या. आपापले परीन आकर्शीत करपाचो यत्न चल्ला. राष्ट्रवादी समविचारी पक्षांची मजत घेतली खंय. ते खातीर थळाव्या पावंड्यार निरीक्षक नेमून वॉर्डांनी वचून लोकमत जाणा जावन घेवपाची तयारी चलयिल्ल्याचें राष्ट्रवादीन सांगलें. People are believing in the leadership and ideology of Honorable Sharad Pawar. What Sharad Pawar did in Maharashtra, I need not have to tell you. It's an experiment. Can you believe a party with 54 seats, Congress with 44 seats, Shiv Sena with 56 seats, and today Mahavikas Aghadi. Can Sena, anyone can think a Sena, the oldest allies of BJP, they have left BJP. Akali Dal, the oldest allies of BJP, they have left BJP. Reason? The wrong policies. अनेक ऑब्झर्वर वॉर्ड वाईज जाणार आहे. मग ते नॉर्थ गोवा असो, नॉर्थ गोवामधले नगरपालिका असो आणि नॉर्थ गोवाची एकमेव गोवा राज्याची महानगरपालिका असो पेंजिम. तिथे कुठे कुठे उमेदवार काय कसं आपली कोणाला नॉमिनेशन हे करायचं त्यासाठी आज आम्ही ऑब्झर्वर नेमणार आहोत. याची घोषणा आम्ही इथे करतो. लाईक माइंडेड parties, if would like to come and do the alliance, we welcome, we are ready to go with them. And if they don't want to come, still we will go and we will fight elections, whether it is Nagarpalika, whether it is Mahanagarpalika, wherever. It's not that we are going to put candidates everywhere. Very selective. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिग्स. सेगीत वाड चलिल्ल्या पेट्रोल आनी डिझेलच्या दराक लागून लोकां मदीं तिडकीचें ल्हार पातळ्ळां. पेट्रोलाच्या हाताभायर चलिल्ले दर आडोवपाक सरकाराक अपेस आयिल्ल्यान चिंचणी सिटीजन्स ऑफ NGO संघर्शाचे तयारीत उबो रावला. LPGची सबसिडी आसली तशी करची अशें तेंच्यांनी मागलां. इंधनाचे दर वाढत चाललेल्यान हे दरवाडीची सरकारान दखल घेवची अशें मागपी निवेदन चिंचणी सिटीजन्स फोरमान मुख्यमंत्र्याक बरयलां. हालीं तेंपार फक्त पेट्रोल आनी डिझेलाचेच दर वाडूंक ना जाल्यार घरांतलो गॅसय म्हारग जाला. मुळातच कोरोनाच्या काळात जगपा खातीर संघर्श करतल्या सामान्य मनशाचे भेण हे दरवाडीन मोडून उडयलां. सरकारान तेगेले पेट्रोलाचे प्रायस वाडयल्या आनी जवळ जवळ तेगेले आतां 87 रुपीज एक लिटर पेट्रोल जाल्या. आनीक दुसरें म्हणटा तें आता गॅस सिलिंडर पळय आसा ते 793 काय 83 जाल्या. पण एक कोणाक लोकांक आमच्या लोकांक परवडटा हें करून घेवपाक. उदाहरण सांगपाचें दिसता तेन्ना आमच्या काराक एक आमी तर 1,000ची पेट्रोल घातली जाल्यार चिंचोड साकून मडगांव वचपाक 2 दीस आमकां तें पेट्रोल पावना. तुमी काबार जाता. आनी हो सरकार म्हणटा आपण बारीक लोकांक खातीर झगडटा, बारीक लोकां खातीर काम करता. कसलें काम केलां की जरी तर तुमी पेट्रोलाचो प्रायस देंवयना काय LPG सिलिंडर्स आसा सिलिंडर गॅसी सिलिंडर आहा ते कमी तेचो प्रायस देंवयना. आमी लोकांक रस्त्यार हाडटले आनी हेजी जबाबदार फकत सरकाराकूच ताचेरूच पडटली म्हणून. वाजपेयी प्रायम मिनिस्टर गेलो 5 वर्सां एकल्या भुरग्याने कोणें तेजे आवाज करूना. आज येतलो मायनर भुरगो 3 वर्सां तो प्रायम मिनिस्टर अटॅक करता. हें आमी केन्ना चोवना. हें कित्याक लागून करता. आनी आपणाक जे पाप आसना तेच ब्लेम करता. अरे तेमी केलें म्हण तूं कित्याक हें करता. तूं सवाय कोण तुवें जेन्ना गोवोरमेंट करता तें प्रॉमीस केल्लें तुमी. आमी आजच्या दिन आहे का कितें आजच्या दिन आहे हे आजच्या दिन आहे. तुका आज मागवता हांव आमगे CMा कडेन तेज पयलीं आमगे 40 MLA कडेन हे पेट्रोल आनी हे गॅसीचेर तुमी आवाज काण त्या गोंयकारांक कितें जाल्यार घेवन तुमी कितें कितें करचें म्हणून. सर्गेस चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर हेणें जेन्ना पेट्रोल आनी डिझल चोडलें हातीन तेणें दाखयलें गोंयां
तेजेर वेट उण करून आनी गोंयकारांक तेणें पेट्रोल आनी डिझल सवाय करून दिली. सो होच सरकार पर्रीकराची लेगसी तरी कंटिन्यू करता म्हणटा जाल्यार हें तेमकां कित्याक करपा जायना. आनी सामान्य मनशाक 1 लिटर पेट्रोल 84 रुपीज म्हळ्यार तेंच्यांनी कामां पासून वचपाक तेंकां डिफिकल्ट. गोवा 365 खातीर चिंचणीच्यान रमेश नायक रावत. रस्त्याच्या रुंदीकरणावयल्यान चिरपुटे कुर्टी शुक्रारा वातावरण तापले. TCPची परवानगी घेवन एका मनशान रस्त्याच्या रुंदीकरण करपाक सुरवात केल्या, पूण ताणें PWDची परवानगी घेवंक ना. PWD वीज खातें, TCP विभाग आनी पंचायतीन जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें अशें थळाव्यांनी मागलां. कुर्टी चिरपुटे वॉर्डात रस्त्याचें रुंदीकरण जावंक लागिल्ल्यान लोक गोंधळात पडल्यात. एका खाजगी कंपनीन रस्तो रुंदीकरणाचें हें काम घेतलां. थळावे म्हणटात रस्त्याचें हें रुंदीकरण बेकायदेशीर. शुक्रारा एक जॉयंट इन्स्पेक्शन जालें, पूण वीज खातें आनी PWDच्या रस्तो विभागांतल्यान कोणूच आयलो ना. देखून लोक बेजारले. सगळ्या खात्यांचे अधिकारी इन्स्पेक्शना वेळार हजर आसपाक जाय अशें तेंचें म्हणणें. पळयात. इन्स्पेक्शन आशिल्लें, कंप्लेनंट 3 जाण आशिल्ले आनी कंप्लेन अगेन्स्ट मॅचीस गोवा प्रायवेट लिमिटेड की ताणें गटार आनी रस्तो हें बारीक केलां आनी रस्त्यान भितर आयला म्हणून आनी टावन प्लॅनिंगवाल्यान ते मेजलें. पूण तांगेलें हें कितें की परत सारकें PWDक आपोवन मेजपा जाय. पूण आमचे कडेन आतां कितें आसा, मॅचीस गोवाचेच फक्त डॉक्युमेंट्स आयिल्ले आसात. बाकीचे जे कंप्लेनंट पार्टी आसा तांचे डॉक्युमेंट्स आमचे कडेन कांय ना. म्हणून ते मेजतले हें करतले. ताचे परत हांवें तांकां सजेस्ट केलां की तुमी डॉक्युमेंट्स दिया. जेन्ना दोनूय सायडींचे डॉक्युमेंट येतले तेन्नाच खरो रस्तो कितलो आनी दोनूय सायडीन कितलो जागो उरता हें आमकां कळटलें. हो रस्तो एक्च्युअली प्लॅनार दाखयला 8 मीटर. 8 मीटर रस्तो म्हणजे परिस्थिती कितें आसा, टोटल 10 मीटर रोड, 40 सेंटीमीटर गटारां, 15 सेंटीमीटर कॉन्क्रीट अशें म्हणून तो 10 मीटर जाता. हो हांगाच रस्तो दाखयलो म्हणजे फूल 10 मीटर रोड आसना. आनी रोड वायंडींग ऑथॉरिटी आसा PWD आनी PWD हांगा प्रेझेंट ना. आनी हांगा पळयलें जाल्यार रोड वायंडींग केलें जाल्यार हे सायडीन थंय एक एक्सटेंशन पोल आसा व्हडलो. तो रोड वायंडींग जातकूच डायरेक्ट थंय एक्सिडेंट जातले एंड इट वील बी एक्सिडेंटल झोन इन फ्युचर. पंचायत म्हणटा म्हाका की TCPन आपल्याक प्रोविजनल प्लॅन धाडला आनी एज पर दॅट आमी परमिशन दिला. PWD येवपा जाय, रोड मार्किंग करपा जाय आनी मागीर काम स्टार्ट जावपा जाय. सरपंच कितें म्हणटा तांकां तो अप्रुवल आयला म्हणटा TCPंतल्यान आनी TCPन खंय आनी आपल्याक परमिशन दिला खंय तांकां रोड नॉट रोड वायंडींग, रोड आनी गटर बांदपा लागून. पूण थंय मेन्शन खंयच ना मेन रोड कितें इंटिरियर रोड. कंप्लेनाची कितें रोड बायंडींगा प्रॉब्लेम दाखवता. कोण 2 पार्टी केला अगरवालान केला. तुम्ही सेंट्रल 5 मीटर जेवढे हे साईड राईट साईड 5 मीटर त्या साईड लेफ्ट साईड टोटल 10 मीटर प्रोविजन एज पर इन प्लॅन 2021. ते सायडी कोणी अप्रूव्ह केलं? ते कोणी अजून अप्रूव्ह करून आमच्याकडे लिगली काय ना. तुझी व्हायलेशन झाला गटर बिटर झाला असं सांगू शकत ना. व्हेरीफाय करचे डॉक्युमेंट्स. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आख्या पावर सर्कला कडेन वॅगनर कार आनी एक्टिवा स्कुटरी मदीं अपघात जालो. स्कुटर चलोवपी चलयेक मातसो माल लागला. उपचारा खातीर तिका ऑस्पेसियो हॉस्पिटलांत भरती केल्या. अपघातात एक्टिवा स्कुटरीचें बरेंच लुकसाण जालां. हो सर्कल व्हडलो आशिल्ल्यान हांगासर अपघात जायत असतात. हो सर्कल धाकटो करचो तशेंच हांगासर सिग्नल यंत्रणा उबारची अशी मागणी थळाव्या एंड्रू सिक्वेरान केल्या. जंक्शन हो सर्कल पळय कितलो व्हडलो सर्कल आसा पळय. हांव जाय पण बोर्ड मारता हिंगा कितले जाणां मिडियान हाडलें की हो सर्कल ल्हान जावपा जाय. हो सर्कल ल्हान करपाचें कांय खबर करना. मग सिग्नल घालपाचें आजून पासून कांय ना. हांव नको मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत इतली वर्सां 29 इयर्स स्वता पॉलिटिक्स मडगांवची राज चलयता. आजून पासून ताका कांय डेव्हलपमेंट आतां आय थिंक एक्सिडेंट जालें एक चेडवाक मार लागला. आमकां हिंगच्यान वयल्यान टर्न घेवन येतना सारकें सर्कल व्हडलो आसा सारकें येतना तो फास्ट येयलो सोमते शॉपाचेर वयतले सगळे गाडये बिडेन. कितले लोक मरपाक शकता. कितली पाट आमी बोवाड मागीर पेपरार हाडले. दिगंबर कामत मडगांवचो आमदार कित्याक लक्ष दिना मात कांय समजना. इतली वर्सां 29 इयर्स ताका हांव नका लोक आमी बगर आमी ताका निवडून हाडटा. ओके सो हिंगा बेगीन जाता ते बेगीन सिग्नल जावपा जाय, सिग्नल पडपा जाय आनी हो सर्कल व्हडलो धाकटो जावपा जाय. विजयान केलो फातोर्डा केले ते भशेन जावपा जाय व्हडले ते सर्कल व्हडली करून खंय वचपा जाय. आनी त्रास कितली व्हडली सर्कल आहा ते हे लक्ष दवरपा जाय. दिगंबर कामतान तो खंय भोंवता कितें करता हालीं ते नाल फोडपा भोंवता. खडयो बिडयो आहाय ते टॉयलेट आहा ते नाल फोडपा भोंवता. म्युनिसिपालिटी काम तो करपा भोंवता. बट एज MLA आमदार मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर सगळो जालो पळय हिंग कांय ना पावरच तेगेले ही एरिया तेगेली कांय समजना. म्हाका फक्त आतां स्टेटमेंट करता नाल फोडटा वयता काम कांय ना.
तर हे मातशें स्ट्रॉंगली जावपा जाय. हें लोकां खातीर जावपा जाय. तुका तर मिल्टा खातीर करपा नाका, लोकां खातीर ते करपा जाय. आनी बदून एक्सिडेंटींग जावपा जायना. हिंगा एक्सिडेंट जावपाक लोकांक खूब त्रास जाता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. पणजी फुटबॉलर्सान FC गोवाक 1-0 गोलान हारयलो. प्रसिल काणकोणकारान पणजी फुटबॉलर्सां खातीर म्हत्वाचो गोल केलो. गोवा प्रो लिगांतली ही मॅच म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर जाली. प्रसिल काणकोणकारान 26व्या मिनटाक गोल करून पणजी फुटबॉलर्साक 1-0 गोलान आघाडी मेळोवन दिल्ली. उपरांत FC गोवाक गोल करपाची संद आशिल्ली पूण तांकां गोल करपाक अपयश आयलें. 69व्या मिनटाक ब्रिसन फर्नांडीसाक रेड कार्ड मेळ्ळे देखून FC गोवाक 10 खेळगड्यांसयत खेळचें पडलें. Prashil, congratulations, your first goal of the season. How do you feel on that, scoring at the very 26th minute itself? Yes, म्हाका बरी उमेद दिसली हांवें गोल मारलो म्हणून आनी आमची टीम बरी शेवली. आमची बरी टीम. तुवें पळय तो डान्स केलेलो, what was that dance all about? ते मातशें ते सेलिब्रेशन करपाक बरी उमेद दिसली कित्याक फर्स्ट गोल ऑफ द सीजन आय प्लेड 4 फावटी शेवलो पूण फर्स्ट गोल म्हाजो. आय फील हॅपी. You said you feel happy. Something positive that you will take from this match for you? Yeah, we will do like this. आमी आनी मुखार वयतले शेवन अशेंच जिखतले आनी मागीर आमची टीम मातशी वयर तोडटली. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान क्लिंटन डिसूजा. फुडल्या 2 दिसांत उण्यांत तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना पूण त्या उपरांत तातूंत 1 ते 2 डिग्रीन उणाव दिसून येतलो. मळब निवळ आसतलें. सांज वेळार दमट पडूं येता. सकाळच्या वेळार धुके दाटून येतले. चडांत चड तापमानात 32 ते 33 डिग्री, उण्यांत उणें तापमान 23 ते 24 डिग्री सेल्सियस आसतलें. शुक्रारा वातावरण सुकें आशिल्लें. उण्यांत तापमानात व्हडलोसो बदल जाल्ल्याचे दिसून येवंक ना. पणजेन सगळ्यात उणें 23.8 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.